हेजी परमिशन जे घेवन दिना आसतना टेंडर जालो. नाही ते व्हडलें काम न्ही तें थंय हय काम पूण आसा, हें आसा. तशें आसा काय म्हणटा तुका टेंडर जायना परमिशन जायना आसतना टेंडर जावप. पण पेंडींग परमिशन पूण पयशे हें जालें टेंडर जालो सगळें जालें कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरवात केली तरी आजून परमिशन ना म्हळ्यार अजाप अशें दिसता. फॉरेस्टा कडेन काय परमिशन घेयनासतना स्टार्ट केलो. तेच फॉरेस्टान अजून एनओसी दिली ना हें करपाक. ते वाटेन सपोर्ट जाल्ल्या कारणान ते पडटा. आमी लास्ट टायम करपाक ट्राय केलें पण सपोर्ट ना म्हणून ते उरनाशिल्लें. सो आमी ते फुडले एक प्रपोज केला ताका टायम आसतलो आतां. आनी आतां कितें केलां इंडिविज्युअल पोल काडपाक आनी ते पोलाक सायडीच्यान फूल पॅक करून फूल कॉन्क्रीट हाडटा ह्या लेवलाचेर. ह्या लेवलाचेर. सो फाल्यां गाडी समज वता न्ही पयलीं टायर हांगा येता. बरोबर. आतां फक्त कितें आसा समज व्हडलो समज ट्रक आयला फाटल्यान जाल्यार ते हाडोवपाक शकना तो पडटलो कित्याक ताका सायडीन सपोर्ट ना. बरोबर. त्या खातीर आमचें कितें प्रोटोकॉल आसा की फुडें वता रिटेनिंग वॉल आनी हांगच्यान ऑलमोस्ट 2 मिटर सुमार सोलिंग जातलें. आनी आमचो कचरो म्हणटा की रिटेनिंग वॉल आसा पळय थंय एंडार येतलो. सो गाडी तुका मातशी मातसो क्रॉव वाडटलो. 6.5 मिटर आसा तो 7.5 देड 2 मिटर सुमार वाडटलो. 1 मिटर तरी मिनिमम वाडटलो. थंय क्रॅश बॅरियर घालून पुन्हा कॉन्क्रीट करून मातसो 30 सेंटीमीटर रोड असो मातसो वाडटा अशें करता. हे केन्ना सुरुवात करता आतांच चालू जाता. आणि हे केन्ना सोंपयतले? 15 दिन में हो जाएगा. हो जाएगा. 15-20 दिन घेवपाचे. आयज जे टेम्पररी जे सोल्युशन PWD रोड्स करपाचें ठरयलां तेजेर कशें करप आनी कितें दीस लागतले हेजें एक्सप्लेनेशन PWD इंजिनियरान आमकां आतां दिलां. आनी त्या हेजेन तेणें काम आतां सावन सुरवात करता म्हणून सांगलां. आमी कालय येयल्ले आनी आमकां जाणून येयलें की हें काम सुरवात करतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयलें आनी तांकां आडायलें म्हणून. तांकां कित्याक आडायलो हो मोठो प्रश्न येयलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक आडायतले आमकां कितें दिसलें टेंडर जाला आनी टेंडर सँक्शनूय जाला ओपन जावन टेंडरूय जाला आनी सँक्शनूय जाला जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक आडायता. हिंगे तरी कळ्ळें की हेजें आजून परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आजून क्लियरन्स हें करपाक आजून क्लियरन्स दिलें ना आजून पेंडींग आसा. मुगे एक सिंपल प्रश्न समज हें परमिशन पेंडींग आसा जाल्यार टेंडर कसो जालो. सगळी फॉर्मेलिटी करना आसतना टेंडर कसो जालो म्हणटरी खंय तरी घाईन वचोन जावपा जाय बेगीन जावपा जाय म्हूण इनकम्प्लीट हो टेंडर करप आनी परमिशना लागून झक मारप आनी हें काम पेंडींग उरप. कोणी तरी खंयचे तरी अधिकाऱ्याक बरोबर घेवन हें बेगीन करपा जाय म्हूण राजकीय मनशांनी हीं झाडां जानेवारीच्या 26 तारखेर मारली म्हूण आतां करून खंयचे तरी एक रिपोर्टरान आमकां सांगलें. आयज जानेवारी सावन आयज 6 म्हयने जाले जाल्यार ह्या कामां आजून सुरवात कित्याक जायना आनी सुरवात जाता कशी जी परमिशनां जाती न्हय जाल्यार हेजे प्रोसेस चालू जाता कसो. म्हळ्यार सरकारी अधिकारी आसाय ते की खंयची परमिशन घेयनासतना पेंडींग जावन समज टेंडर जावपा लागलीं जाल्यार म्हाकाय कळना हें कशें हें फुडें वचपा म्हूण. आनी जें परमिशन मेळनाका आनी तो पर्यंत हें सगळें जायना आतां करताय तें तात्पुरतें टेम्पररी फक्त हे एक्सिडेंट जाताय आनी लोकांचें हें करपाक. आनी हो समज झाडां नासलीं जाल्यार म्हाका दिसता हो कदाचित हो एक्सिडेंट जालो तो हें जावपाक शकतालो म्हळ्यार खंय तरी वयर गाडी लागून उरून सालवार जावपाक शकतालो भुरगो. म्हणटरी हेका जबाबदार कोण हो भुरगो मेलो तेका जो कोण तेका रातया मदें झाड मार म्हणपी जो राजकीय मनीस आसा तो गा सरकारी अधिकारी कोण तरी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. श्रेय घेवपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता जाल्यार त्या मनशान आपणाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कारण प्रॉब्लेम कसो आसा आमकां आतां मेजर हो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. पयर आमगे गुळ्या एक एक्सिडेंट जालो एक घोव आनी बायल दोगांय एकठांय गेली आनी हांगा तर लोक मरत आहा एक सायडीच्यान. म्हणटकीर हो प्रॉब्लेम कसो आहा आतां हांगा फॉरेस्ट परमिशन हें तें सगळें लागता. म्हागे एक सिंपल क्वेश्चन बॉम्बेच्यान मेंगलोर पर्यंत रोड आहा त्या रोडा फॉरेस्टा परमिशन लागना. बॉम्बेच्यान मेंगलोर पर्यंत सगळो रोड जालो चालू. आतां रोड उरलो खंयचो होच आमकां उरला म्हळ्यार पातक केलें तें आमीच आनी ह्या लोकांनी कोण कांय केलें ना. पातकी म्हणटा आमी आसताले. आतां हेका एक टेम्पररी सोल्युशन काल जें आमी डिस्कशन केलां तातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन तें म्हणजे हो कोठडो परतो घालता म्हणटाले ते. हो कोठडो घाल जाल्यार हो कोठडो परतोय बी आतां पयलीं घाल्लोच कोठडो हो तेन्नाय मोडून गेल्लो आनी आतांय बी एक ट्रक आपटलो जाल्यार परतो मोडून वचपाचो. की हांगा वयर एटलिस्ट एक रोड लेवलाच्यान 1 फूट किंवा 1.5 फूट तरी वयर
आमी एक हाका हें करया कितें करया कोठडो बांदून काडया कॉन्क्रिटाचो आमी सांगी तांकां की न्हू फातरां जाल्यार फातरां बांदा म्हणून कारण कितें हांव वयर जर तूं घाटार वचत न्ही जाल्यार त्या सगळ्या घाटाचेर फातरां आसा पूण फातराचें आनी कॉन्क्रीट बांदलें जाल्यार चड बरो कारण कितें आसा हाका पोंदां बेज ना हें पळया एक सायडीच्यान हें आहा ताका कितें मूस आहा आनी तें उदक वसत रावता सो फुल्ल एक जर स्ट्रक्चर जालें त्या लेवलाच्यान खंयच्यान आतां तें जें मोडलां थंयच्यान सावन हांगा पर्यंत जर फुल्ल एक कॉन्क्रीट जालें जायत लोखंड बिकोण घालून जाल्यार ताका घटसाण येतली तें मोडचें ना आनी एटलिस्ट एक हाफ मिटर सायडीच्यान रोड जो आसा तो वाडटलो अर्द मिटर वाडटलो आनी पोंदां जो वाडला रोड तो बेस्ट सोडनाक म्हणटा काय जो रोड वाडला ताका पोंदां कॉन्क्रीट घाल आनी हें पळय तूं कोठडो परतो बांदपाक सोदता त्या कोठड्याक कमीत कमी 1-1.5 फूट वयर हायट येवं दी एटलिस्ट त्या गाडयांचे टायर तरी ताका लागून ती गाडी सकयल पडनासतना व्हरून आतां इंजिनियर सांगून गेले त्या भशेन हें काम तो आयच्यानच स्टार्ट करता कारण हें इम्पोर्टंट आनी हें सामकें प्रायोरिटीचेर घेवपाचें काम ताका लागून आयच्यान स्टार्ट करता आनी ताणें तर तुमकां सांगलें तें येदोळ इंटरव्यू ताणें सांगलें आहा तुमकां की हें एक 15 ते 20 दिसां भितर काबार करता हें रोड आदी जर अशें उरलें जाल्यार म्हाका दिसता काणकोणकार एक नाल्यार एक दीस आख्खे काणकोणकार ह्या रस्त्याक लागून रस्त्यार येतले पूण हें काम जालां काय जालें ना ताणें सांगलें तें केलां काय केलें ना हें तर पळोवपाकच जायना आनी केलें ना जाल्यार ताणें जें पब्लिके उतर दिलां तें फैल केलेंच चलता गेलें मागीर पब्लीक कितें आदी आतां घेतली कितें करपा म्हणटा तें आता हे डे बाय डे हाजेर आमी लक्ष काणकोणकार आले आणि काल हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडयले आणि आज हे परत पिडब्ल्यू इंजिनियर सांगला 15 दिसां भितर काम करता म्हणून काम चालू आसा आनी काणकोणचे कायदे हातांत घेवपाक सामके तयारी आसात रोड जावचे खातीर कित्याक हांगा मनशांनी आनी जावची न्ही ह्या खातीर काणकोणची सामकी तयार आसा ताणें 15 दीस दिला आमकां आनी डे बाय डे काम चालू आसा काणकोणचे काही नागरीक आहा ते सकाळी सगळे समुदान तयार जाल्ले हांगा आनी आमी आतां हें जाता तें पळय सामकें लक्ष घालना आहात रोखड्या कडेन काम चालू आमी तें एक आश्वासन दिलें म्हणून इंजिनियरा पळयता आहा सद्याक गेले 3 दिसां पयलीं हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आनी मागीर हांगा काम चालू केलें रोड वायडनिंगाचें जेन्ना काम चालू केलें PWD डिपार्टमेंटान तेन्ना फॉरेस्टान येवन तें काम हाडयलें म्हणून काणकोणचे लोक चाळवल्ले आज जेन्ना लोक हांगा येयले तेन्ना PWDच्या ऑफिसराक हांगा आपयलें आनी तांकां सांगलें हें काम करता काय लोकांनी काम हाती घेवचें पडटलें काम PWD डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी तेन्ना सांगलें की सद्या तात्पुरती हांगा बेतू घालून एक प्रोटेक्शन वॉल ते बांदून दितले म्हणून आनी काणकोणचे लोक अजुनूय शांत आसा आनी पळयता हें काम 15 दिसां भितर जातलें अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा RDS गोवा खातीर कवरेज करता